मुरगांव नगरपालिकेची सीओ दीपाली नाईक आपल्या कार्यकर्त्यांक मुद्दाम टार्गेट करता म्हणून दाजी साळकारान आरोप केला. दाजी हे फावट वास्को अपक्ष म्हणून उबो राविल्लो. ताणें शुक्रारा कार्यकर्त्यांक घेवन सीओ दीपाली नायकाक घेराव घालो. तिणें आरोप भायर मारले. तिका निमणें पुलिसांक आपोवचें पडलें. इलेक्शनाच्या स्टार्टिंगसून ही आमकां सीओ त्रास दिता. प्रत्येक टायम आमी कंप्लेंट केली. सगळे आमी लिगली वचून बसून ती आमकां डिनाय करत रावली. कित्याक ती एका पर्टिक्युलर मनशाक सपोर्ट करताली. आमी ओगी रावले. आमकां तितलो टायम नाशिल्लो. आमी ओगी रावले आनी फुडें सरले. आज इलेक्शन जातकूच ती प्रत्येक जाण आमच्या कार्यकर्त्यांक इंडिव्हिज्युअली टार्गेट करता. तिका आमी रिक्वेस्ट करपा आयल्या तूं सिलेक्टिवली टार्गेट करनाका. इल्लीगल आसा मोड, पूण सगळ्यांचे मोड. इल्लीगल आसतले हे बाबा हाजो दाजीचो सपोर्टर हाका घाल भितर. तो दाजीचो सपोर्टर ताका नोटीस धाड. असले हाजे फुडें चलचे ना. आनी केलें जाल्यार हाज्याकून टिप्पल फोर्सान आमी भितर येतले आनी फुडें कितें जातलें पळय ताचे सीओ जबाबदार आसतली. We are doing it on our own way now, and if any allegation is there, I told them to give me in writing, let me investigate who has gone and how they have taken up, because everybody is given instructions to remove and immediate action has been taken by them on my instructions. And why they have to allegate like this, I don't know. If they have any queries, they can take up with the higher ups. On the contrary, if they don't like the work of the officer, they can request and remove me from here. What is there? I don't have any interest or any this here. Only to help the public and serve the public. And my allegations, whatever it is there, that he is doing false allegations against me prior to election also, and after he lost the election also he is doing. And he has come with some filthy people and they are talking all bad words, and they are not respecting the DYSP orders also. This shows what manners they have. आणि समज हो दाजी साळकार तुम्ही म्हणटा पळय, दाजी साळकारान येवन समज एलिगेशन घेतला की त्याच्या कार्यकर्त्यांक काडटा, जाल्यार हो जो गाडो जो काडलेलो आसा तो इल्लीगल आसा. दॅट मिन्स हो दाजी साळकार बींग कावन्सिलर ह्या इल्लीगल गाड्यो दवरपाक प्रमोट करता. म्हाका दिसता दाजी साळकारान समज हे इल्लीगल गाडे प्रमोट करता जाल्यार तेणें रिजायन जावपाचो आनी लोकल रावपाचो. तो कावन्सिलरान फिट ना न्हू. हें बेश्टें फ्रस्ट्रेशन. आयज तेची हार जाल्लेली आसा आनी भारतीय जनता पार्टीची जीत जाल्लेली आहा. हे फ्रस्ट्रेशनाक लागून हो भायर पडलेलो आसा. Whatever appropriate action has been taken under the provision of law, we will take it. घेऊया एक ब्रेक.